सांगा तुम्ही आयज फिशरी डिपार्टमेंटान येयल्ले मेळपाक कितें जाल्लें? आयज आमी फिशरी डिपार्टमेंटान येयलेले आमचे डायरेक्टराक घेवपाक आनी आमचे ग्रिवियन्स सगळे पळय टोटल ग्रिवियन्स आसा ते आमी एक सांगल्या आनी तेन आमकां फूल कॉपरेशन दिलां त्या फिशरमॅनाक हेन्सफोर्थ कोणाक प्रॉब्लम जावचे ना म्हणून आनी तेणें आश्वासन दिलां आमकां ह्या फुडें तुमकां कॉन्फिडन्स घेवन कितें जाय तें तुमकां नाका जाल्यार नाका जाय जाल्यार जाय हें वहें करून तेणें आमकां दिता आसला. दुसरें कितें सांगलां ते फिशींग पळय एक्टिविटी जाता ते दुसरे तुमी आनीक एक्टिविटीज तांकां दिनाका कित्याक आमकां लोकांक पळय कितल्याच जाणांक आमकां त्रास जाले ते दिसा प्रॉब्लम जाले ओशरमॅनाक लागून आनी तेन आमकां हेन्सफोर्थ म्हणल्यार आपणाचे डिपार्टमेंट फिशर डिपार्टमेंटाचें फूल कॉपरेशन आहा म्हणून आमकां आनी तेज्या आश्वासनान आमी रावल्या हेज्या आमचे शर्मिलाच्या तेज्या आश्वासनान रावल्या आमी हेन्सफोर्थ हें सांगलां आमकां प्रॉब्लम कांय जावचें ना म्हणून. सो तुमचो डिमांड आनी कितें आशिल्लो? आतां पळय ओशन मॅन जालो, आतां आयर्न मॅन येतले. आयर्न मॅनाच्या टायमार पळय आमी कितें सांगलां डायरेक्टराक कितें सांगलां फिशींग एक्टिविटीज जाता थिंगा दुसरे एक्टिविटीज आमकां नाका हे आमचो पयलो पॉयंट सारको क्लियर करून सांगलां. जेन्ना फिशींग एक्टिविटी पळय आहा नाजाल्यार तुमी तो झोन तुमी मार्क कर म्हणून सांगलां डिमार्केट कर सांगलां नाजाल्यार नोटिफाय कर सांगलां दीस इज द फिशींग विलेज म्हणून आनी अशें जावंक उपना जो लोक काम करता ते फिशींग एक्टिविटी आहा तुमी दुसरे एक्टिविटी हाडूंक उपना पळय लोकांक त्रास जाता लोक खूब आहा हिंगा पोट भरता आपणाचें काम चलता डेली तर ह्या लोकांक त्रास जावंक जायना खूंय करून आमचेर अन्याय जाता फिशरमॅनाचेर आनी अशें जावंक शकना आनी डायरेक्टरान आमकां सांगलां हेन्सफोर्थ तुमकां खंय जावचें ना म्हणून सांगलां. आतां आयर्नमॅन आहा थिंगा 8 आनी 9 तारीख सो आयर्नमॅन आमी फिशरमॅन आनी डिस्ट्रिक्ट एक जॉयंट इन्स्पेक्शन केलां आमी थिंगा ते लास्ट मिरामार एंडाक पडटा आनी थिंगाय आमचो विरोध आहा पळय थिंगाय फिशींग जाता कित्याक एक फावटी नॅट मारले म्हणून पळय आमच्यांनी कांय सांगूंक जायना ते कारण येता खंय वयता थंय आतां तो तेणी कॉमेर्स केलो आनी हें केलें आनी तो रामपोंटर हेजो प्रॉब्लम जातालो न्हू सो मॅडमीन आमकां तेंकांय आपयलें तेंचेय रिप्रेझेंटेटीव आमचेय आले जॉयंट इन्स्पेक्शन केलां आनी ताका लोकेशन दिलां ही सायडीन मिरामार सायड जावपाक इट्स अ बीग इव्हेंट आनी ट्युरिजम आतां सगल्या कारणान बरें गोंयचें नांवूय हें जाता न्हू. सो तुमी एलाव करतले आयर्नमॅनाक? आयर्नमॅनाक पळय आयर्नमॅनाक आमकां तितलो इफेक्ट जायना कित्याक ते एंड ऑफ द मिरामार थिंगा जाता पूण ते तर ताका आमी सांगलां तुमी हे सायडीन आमी इन्स्पेक्शन केलां सायड इन्स्पेक्शन केलां तेज्या मुखार तर हेज्या तुमकां प्रॉब्लम जाता टिमाक केलेले आहा थिंगा? हय आमी इन्स्पेक्शन केलां न्हू आयर्नमॅनाचे रिप्रेझेंटेटीव आमचे फिशरमॅनाचे आनी हो डिस्ट्रिक्ट सो डिमार्केशन जालेलें आहा? डिमार्केशन जालेलें आहा तितले पर्यंत हय येवपाचें ना? हय आमी एग्रीड जाल्या. ओके आनीक कितें डिमांड आशिल्लो तुमचो? आनीक कितें डिमांड आशिल्लो? डिमांड आमचे खूब आहा न्हू. कितले डिमांड आतां दितले तुमी? आतां सद्याक पळय आमी बेस्ट मेमोरेंडम दिवन आमी एक लॅटर मारला रिक्वेस्टीक आनीक दुसरी एक्टिविटी तुमी करनाका म्हणून आमकां कॉन्फिडन्स घेवन तुमी दुसरी एक्टिविटी करना म्हणून सांगलां कित्याक ही फिशींग एक्टिविटी कित्याक चालू आहा आनी दुसरी एक्टिविटी आमचेर आर्थीक बर्डन येता न्हू पीपल आर सफरींग फिशरमॅन आर सफरींग प्रॉब्लम तो न्हू. येस See, first of all, I want to tell the government department that Miramar to Ivom is not a commercial area. It is a fishing activity area. कळ्ळें न्हू. आतां थिंगा तेजें हेजें कितें जालां आमकां ओशनमॅनाचें तेणें आख्खो दर्यो ऑब्स्ट्रक्ट केलो आनी आमचो 18 डेजान तो टर्न येता 19 डेजान ताका लागून ताका तेणी रापोण दवरली तेणें इमिजिएटली आमकां इन्फॉर्म केलें सो वी हॅव टू गॅदर सगळ्यांक गॅदर ते आमी रापोण दवरली आनी ताका तेणें लायफ ते लॉस ताका दाखयलें आनी आमी डायरेक्टराक सांगलां फूल कॉन्फिडन्सान सांगलां तेणें कितें प्रॉब्लम जाला कितें जालां तें सगळें आतां आमी उलयलें डायरेक्टराक आनी डायरेक्टराक एकूच सांगलां की दीस थिंग्स आर हॅपनिंग आतां हे फुडें आमकां जायते प्रॉब्लम जावपाचे आहा तुमकांय टेन्शन आमकांय टेन्शन सो टेक अस इन द कॉन्फिडन्स एंड वील सी द सोल्युशन जायते उपाय आहा ताका कितें सोल्युशन नासा कांय जायना आं ताका लागून आमकां कितें आतां आयर्नमॅनाचें सांगलां कितें आतां प्रेजिडेंट उलयलां हे ऑलरेडी रिस्पेक्ट केलां आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन केलां आमी सो वी हॅव गिवन देम परमिशन ड्यू लोकेशन रिगार्डिंग द एरिया वी हॅव गिवन देम द परमिशन एंड वी अलाउड देम ऑलरेडी
आमी जाला सांगला तेका आनी डायरेक्टराकूय सांगला मेन कितें आमी तेका सांग आमी डायरेक्टराक सांगला सो डायरेक्टर तेका हांवें गुरतोल इन्फॉर्म करतलो तेका आमकां सांगपाचें नाका बाबा आमी इन्स्पेक्शन केला फक्त तेका आमी सांगूना आमी डायरेक्टराक सांगला कितें पळय तें आतां सो डायरेक्टर ऑलरेडी इज देर आनी तें इन्स्पेक्शन आमी जॉयन केलेलें आहा तें रिपोर्ट मेळलेलो आहा सो इट इज डन बाबा आतां सेकंड थिंग आतां INSW थिंगा येवपाचें हें जालां तें ट्रेनिंग करपाचें आहा तें आमी प्रॅक्टिकली यूज करतले फिशरी डिपार्टमेंटाक हाडून अजून तेका आमी कांयच उलोवंक ना पूण प्रॅक्टिकली आमी तेका सांगतले तेणें आमकां लोकेशन दाखोवंक जाय कितें पळय तें त्या प्रमाणे आमी वयतले नाजाल्यार आमी वयचे ना कमलें तुका न्हू आनी सेकंडली कितें जाला गव्हर्मेंटाक आमकां पळय हिंगा इश्यू जातात आमकां फिशरमॅनाक ही फिशींग एक्टिविटी म्हणजे हिका कांयच उपाय मेकनायज हिका उपारच ना यू कॅन डू द फिशींग बट नॉट मेकनायज शूड नॉट यूज द मेकनायज फॉर दीस थिंग्स जायते इफेक्ट जातले आनी आमकां टेन्शन ही सगळीं टेन्शन आहा तेका लागून हांवें पयल्यान डायरेक्टरला मॅम जस्ट टेक इट इन द कॉन्फिडन्स सो वी कॅन टॉक सो आमकांय टेन्शन ना आनी तुकांय टेन्शन ना रिगार्डींग दीस मॅटर ओके सांग बरं आनी कितें डिमांड आशिल्लो तुमचो डिमांड्स आनी कांयच आमी करूंक ना बिकॉज बिशॉप कॅनॉट डू एनीथींग डिमांड आमकां कित्याक करपाक जाय वी आर गेटींग द फीश ओवर हियर आमकां एक तर रापण पडना आमकां प्रॉब्लम इट्स व्हेरी डेलिकेट टू अस आमकां तें सारकें इतलो दीस आमचो गेलो आमच्यान लॉट ऑफ लॉसीस कमींग ना दिसती दिस फॅमिली सफरींग अदर पीपल ऑल्सो सफरींग डिमांड करप ना वाय टू मेक द डिमांड दॅट्स वाय आय टोल्ड द फिशरी डायरेक्टराक टेक अस इन द कॉन्फिडन्स देर इज अ सोल्युशन फॉर दॅट एव्हरीच एंड एव्हरीथिंग इज देर इज अ सोल्युशन दॅट्स द रिजन एंड वी आर ओपनिंग अवर मायंड आमी दोळे दाखोवंक ना आमी कितें बहले ते दोळे दाखोवन आमी मायंड ओपन करूं ना आमी वी नो वॉट इज बॅड एंड वॉट इज गुड वॉट इज गोइंग टू हॅपन वॉट इज नॉट गोइंग टू हॅपन एंड वॉट इज ऑब्स्ट्रक्शन आमकां ताका कितें ऑप्शन जातलें वी नोज दॅट एवरीथींग वॉट इज नो दॅट्स द थिंग येस थँक्यू रायट दिवंक ना जायते पाटी येयला पण आमी ताका रायट दिवंक ना तेणें म्हणलें तें फर्स्टान कहा तेणें केलें आनी ते दीस म्हणलें मागीर सगळें लॉस जालें मातशें व्हडल्यान फर्स्ट हय मागीर सगळें लॉस जालें सगळें आतां सगळें हांवें केलें मान्यांक आनी सगळें हे म्हाज्या मेंबरान म्हाका हेल्प केलें जायतें त्या तेंपतार आनी त्या तेंपतार भुरग्यांकूय तेणी काडलें बंद केलें आनी काडलें भुरग्यांक आनी ते भुरगीं सेफ सारकी हाडली आनी तें कांय प्रॉब्लेम जावंक ना बट आमी सांगता हे भाशेन जावंक आमचे दर्यार उपाचें ना हें केन्ना आमकां इन्फॉर्म केल्या बाबा हे सफर जाता आमी राखून काय आनी आमकां मेंबरां त्या दीस तो मेंबरां तो चड जाता तेका सगळे त्रास सगळे हें करपाचें तुमी अलाव करचे ना तुमी ना ना आनी लावूंक ना कित्याक हे त्रास आमकांच न्हू म्हणून जा बट दुसऱ्याक तेका सगळ्यांक त्रास जाता बरं